रासय लोटले आदल्या एका खणीर कोयराच्यो राशी मारून सगळ्यो सुवातेर कोयराचें साम्राज्य केलां. हें उदक जर पावसान सकयल गांवांत आयल्यार शेतां बाटां कुळागरां पिड्ड्यार जातलीं, तशेंच दुयेंसां पसरपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. नुवेंचो आमदार विल्फ्रेड डिसान थळार वचून सुवातेची पळोवणी केली. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज मॉर्निंग आमगे दोग जाण रासोयचे गिदेश आनी विराज दोगांय सकाळी ऑफिसां येयले म्हजे बगली आनी म्हाका सांगलें तेंगेले गांवां वयर हे रासोय आतां हिंगा तें कोण रासोय तेंगे वयरूच हिंगा कोण गार्बेज उडयता म्हणून आनी ही गार्बेज उडयता म्हणजे हें एश केलां पोंड एश केलां व्हडलें पयलीं थिंगा क्राशर आहलो वयर क्राशर आहा हें फोंड तो पासण काळा आनी क्राशराच्या फुडांनी हें व्हडलो फोंड जाला बरो एक माडा इतलो भितर आहा थिंगा गार्बेज उडयताय म्हणून सकाळी तेणें म्हाका कंप्लेन केली. मागीर आमी टोणीकूय सांगिल्लें सरपंच लोतोली. मागीर आमी एक इन्स्पेक्शन दवरलें. इन्स्पेक्शन हिंग दवरलें जाल्यार चोयलें जाल्यार सारकी घाण जाल्या हें उडोवपा लागल्या कितू तें जालें तो खबर ना हिंग उबरावं देखून जायना आनी हें उदो आनी जोरी वता हे जोरी उदो येता हिंग मिक्स जाता आनी वचोन आमगे लोक सकयल रासोय शेत रोवपाचो आनी हेरूय ते तेंगेले कितें कितें रोयताय माडी आहाय माडा वयता आनी शेत रोयताय हें उदक तर गेल्लें आनी लोकांनी शेत रोयलीं जाल्यार तेंचे पांय बाय कुसतले हिंग उबो रावों जायना हिंग घाण जालो आहा सारकी हिंगा कोण गार्बेजी कलेक्शन कोण हाडून उडयताय म्हाका सद्दां खूंय आमी फाटी थिंगा वयर दवरले एक दीस रातचे हिंगा पंचायता गार्बेज हाडून दवरताय तेशें कोन्न दिसता गार्बेजी बॅगांय आहाय वेट वेस्ट आहा अशें कोन्न आनी जायते कंपनीचे ताका रिसीट मेळ्ळें कितें मेळ्ळो आहा सरपंचान कलेक्ट केलो आहा तें आतां आमी आज चोयता आनी आमी कलेक्टराक पोल्युशन बोर्डाक आमी आतां कंप्लेन करतले हेचें एक्शन जावपाक जाय नाजाल्यार आमगे हो वाड इतू बोगले आहा हे लोक आतां हे पावस पडलो जाल्यार सगळो तेंगे गांवां वयतलो आनी ते लोक दुयेंत पडोंक लागतलो हें चोयलें तुमी कितू प्लास्टीक आहा तें गेले जाल्यार पयलीं सद्या ह्यो गाटर ड्रेनेजीस आहाय तेय पयलीं सद्या बंद जातले हें सगळें बंद जावपा जाय हेका लागून आमी आतां कंप्लेन करतले कलेक्टराक आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. गार्बेजा इश्यू आमी पयलीं सा हें कोताय फेस कोताय पयलीं आमी तो सांकवाळ सालीम तो हाडून उडयतालो सो तेजेरूय आमी लेटर केल्ले आज पासून गोवोरमेंटान कांय केलें ना सो आतां हो सेकेंड टायम सो तेणें पंचायतान इनवॉल्व केलें लेटर गार्बेज उडयताय म्हणून आनी येवन चोयल म्हणटरी तें उदकूय सारकें कंटमिनेट जालां आनी ते वाडांतले जी जोऱ्या आहा हिंग जोऱ्या आहा ती व्हांवून सकयल वयता रासूय देखून पावता सो तें दोनी उदक एक जायन हें कंटमिनेटेड उदक जालें तेंय सकयल वयता सो तेंक लोकांक तें माल जातलें कित्याक कुडागर आहाय तेंगेलीं माडयांकूय ती शिंपताय सो तें उदका आनी हें तर मिक्स जालें जाल्यार भरपूर हें जातलो आनी हें आतां वास्कुसां येता चड करून कित्याक वास्को आतां मुनिसिपल एरिया सो मुनिसिपालिटी कितें हें कोनाय तेंगे कलेक्शन कोनाय ते आनी कितें उडयताय लोटले सो गोवोरमेंटा सायडीन हांवें बरयलें पुलिसांकूय बरयलें पुलिसूय एक्शन घेयनाय पुलिसांक खबर आसतली इन तो मिनिस्टरूय आहाय इनवॉल्व खडी काडटाले आतां आमी हे लेवलार उबे आसा न्ही तितले लेवलार आसले ते पयलीं आनी आतां माडा इतले भितर तेच्यांनी खोल करून पाशाण काडून सगळें काबार केलां आनी उदक भरलां भितर उदक भरलां गार्बेज डंप केल्या आमी काय चलोन येना आमचे गांवचे लोक येता वयर हे उदक सकयल शेतां वयता आतां पावसान लोक शेतां रोयता आतां सद्या रोयना कोण सो आतां कांय इश्यू जावपा ना पावसान जेन्ना हें उदक मिक्स जातलें तेन्ना कितें जाय सांगपा येना दुयेंसूय येवंक शकता शेतूय पाड पडोंक शकता सो एम एल एक आनी मागता हेंचे कडेन कितें एक्शन घेवचें आनी बंद करपाचें इतलें.